मोगाचेनो तुमकां समेस्तांक सर कामालिकांचे नावी आयच्या ह्या लितुचेच्या संभ्रमणेक बाळोचेच्या पुणशेताक मोगाचो येवकार मागता. आमकां भावार्थ्यांक आयची ही सांज भोव खुशी करून बापाची बली भेटून जिणेची चढवून आमकां लाभोसो उजव्या बसून बापाच्या कश्टांक कांतांक जिणेच्या दया आदासून दिवसो ताची थंय विसलेली परसां ह्या सगळी वरदानी एक पवित्र राष्ट्रावी ताची संगी या आमी दैरा देवाच्या कृपेची आसनाशी ताची थंय विसलेली परसां या सगळी वर्गांनी एक पवित्र राष्ट्रावी ताची संगी या आमी दैरा देवाच्या कृपेची आसनाशी आमकां मेळ्ळा देखून भावार्थां लागीं सरया आमचे गोशे निर्मळ कर कुडींनी तळून कांदू बरवसो ते सांबाळया एकामेकाचो मोग सुफळ करया हिची सोम्याक भेटूंक आयदी जावया ताची थंय विसलेली परसां ह्या सगळी वर्गांनी एक पवित्र राष्ट्रामी ताची संगी या आमी दैरा देवाच्या कृपेची आसनाशी ताची थंय विसलेली परसां ह्या सगळी वर्गांनी एक पवित्र राष्ट्रामी ताची संगी या आमी दैरा देवाच्या कृपेची आसनाशी बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो कलकत्ताची संतीण मदर तेरेसा म्हणटा
दिसपडतें जेजूक घेयात, जेजू बरी जायात आनी त्या जेजूक उतरां कन्यांनी हेरांक दियात. वय मगळ भाव भयणीनो, जेजूक आमी हेरांक दिवंक जाय तर आमी जेजू बरी जावंक जाय. आनी जेजू बरी जावंक जाय तर जेजूक आमी दिसपडतें घेवंक जाय, सेवंक जाय. आनी त्याच खातीर जेजून येवकरिस्ताचो सक्रामेंत घडलो. आपणाचें मांस आनी रगत आमकां आमचें आत्मीक खाण जावन दिला. आनी तो वर्तो गुट आज आमी संभ्रमूक हांगासर आयले हांव. त्या देखून ह्या वर्त्या देण्या खातीर, ह्या आत्मीक खाणा खातीर देवाक आज आमी सांगाता मेळोन दिन वाचुया. आनी आमच्या दिसपडत्या जिवितांत मोगा मुखांत्र, सेवे मुखांत्र त्या जेजूक एकामेका दिवंक हर प्रयत्न करया आनी ताजेर कृपा मागया. सांगात आज ह्या जागी संस्कार घडलोलो दीस आमी ह्या जाग हांगा आसले आनी सगळ्या संवसारभर ह्या जाग आज आमी ह्या वर्त्या देण्या खातीर देवाक दिन वाचता. ना फावो तरी आमकां हें वर्तें भाग देवान फावो केलां. आमकां आपोवन विंसून ताणें आपणाचे करून घेतल्यात आनी ताच्या शेतांत वावर करूंक आमकां लागशिल्ल्यान पाटलाव करूंक आपयलां. त्या देखून आज आमी देवाक ह्या वर्त्या देण्याक दिन वाचता आसतना मागता हांव तुमचे लागीं सर ह्या जागां खातीर आमचे खातीर मागच्याक अशें दिसपडट्या जिवितांत जेजू बरी जावन त्या जेजूक आमी उतरां करून हेरांक दिवच्याक. सांगाता सर इरद्या खातीर आमच्या कुटुंबाच्या खासकी इरद्या खातीर आमी सगळ्यार आमी मागया आनी उतरां करून आदरले सर पातकांची दूख धरून देवा तावन एकामेका तावन खरेपणी बक्षाणें मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बगे वो सदांच सांगवा मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात आनी प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आमचे पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. Sergin Charaya, Sir Podvedar Deva.
तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिन वाजता, तुझ्या तोड वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सोम्या जेजू ख्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोमिया देवा, देवाचे शेळये, तू संसाराचे पाप काढता. आमची काकूत कर, आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू ख्रिस्ता, एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. मरण सोसूंक आपणाकच पराधीन करूंक वेतलो ते रातींक तुज्या एकल्याच पुतान मीत मेहनतलो मोग दाखोवंक शिसांच्या संगता निमाणें जेवण केलें आनी तें संवसार सरा पर्यंत नवें बलिदान कशें आमी करचें म्हूण ताणें फर्मायलें. तेच रातीच्या भोव पवित्र जेवणाक दिनवाशी काळजान आमी हांगा ह्या वेळार एकठांय जाल्या आनी येद्या व्हड्या गुठांतलें तुझे दैवीक जिवीत आनी मोग परिपूर्ण बर्तेन आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्याचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव त्यो सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सा अगुस्तीन म्हणटा, नवो सोल्लो पोरण्या सोल्ल्यांत लिपोन आसा, पोरनो सोल्लो नव्या सोल्ल्यांत उक्तो जाता. हें सत आमकां आयच्या वाचपांनी स्पश्ट झळकता. इजिप्तांत गुलाम जावन आसले इस्रायल प्रजेक सर्वेस्पर देव पास्कांचे संभ्रमणे विशीं मोइजे आनी आरोना मुखांत समजणी दिता. हें आमी आतां पयल्या वाचपांत आयकत येल्या. दुसऱ्या वाचपांत सांत पाऊल कोरिंथकारांक जेजून स्थापलेल्या एवकरिस्ता विशीं कळयता. सोमी परत येता पर्यंत एवकरिस्ताचो संभ्रम आमी करूंक जाय म्हूण तो उडास करता. वांजेलान जेजू स्वता शिसांचे पांय धुवन प्रिती मोगान जियोंक सेवे मोगाचो नवो उपादेश दिता. तर आतां चीत दिवन ही तिनी वाचपां आयकुया. निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप. इजिप्तांत सर्वेस्परान मोइजेक आनी आरोनाक म्हणलें, हो म्हयनो तुमकां सर्व म्हयन्या पैकी पयलो जातलो. वर्साचो पयलो म्हयनो तो तुमकां जातलो. इस्रायलाचे सगळे फर्जे लागीं उलोवन तांकां सांगा, ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुमचे मदल्या हरेकल्यान एक शेळी तलास करूंक जाय. एक घराण्याक एक शेळी. ती शेळी खावंक एकूटाम भोव ल्हान जायत जाल्यार तांणी आपल्या घरा लागीं वस्ती करतल्या शेजाऱ्यां संगी मेळून तांचे संख्ये प्रमाणे ती वांटून घेवची. हर एकलो कितलें खातलो तें पळोवन शेळी विंचूंक जाय. शेळी जावंक जाय कसलेच आयब नातलेली, दादली आनी एका वर्साची. बोकऱ्या आनी बोकड्या मदली तुमी ती विंचयेत. ह्या म्हयन्याचो
14वो दीस पर्यंत तुम्ही ती सांबाळूंक जाय. त्या दिसा सांज जातना सगळे इस्रायल परजेन शेळ्यांक जिवशी मारूंक जाय. उपरांत इल्ले रगत घेवन ज्या घरात शेळयेचें मांस खातात त्या घरच्या दारवंताच्या दोन्ही खांब्यांक आनी ताचे वयले पाटयेक तें तुमी सारोवंक जाय. तेच राती शेळयेचें मांस तुमी खावंक जाय. उज्यार भाजून बेकमेर उंड्या आनी कोडू भाजये सवें तुमी ती खावंक जाय. हे परी तुमी ते खावंक जाय. तुमच्या कमराक पाटो बांदा, पांयांक वाणो घाला आनी हातांत एक धांडो घेया. वेगी वेगी ते खाया. सर्वेस्पराच्या मनाक संभ्रमची पास्क परब ही. ते राती हांव इजिप्तांतल्यान उतरून वेतलो आनी इजिप्ताच्या हर एक प्रथम जनिताक जावं मनशाक जावं मोनजातीक जिवशी मारतलो. हांव इजिप्तांतल्या सर्व देवांक शिक्षा लायतलो. हांव तो सर्वेस्पोर. तुमी वस्ती करतात ती घरां दाखोवंक दिवंक शेळयेचें रगत एक खुणा जातलें. तें रगत पळयतच हांव तुमकां कांय वायट करिनासतना मुखार वेतलो. हांव इजिप्ताक शिक्षा लायतना नासाचें खर्ग तुमचेर येवचें ना. हो दीस तुमकां एक उगडासाचो दीस जातलो. तुमी तो सर्वेस्पराच्या मनाक एक परब कशी संभ्रमतल्यात. संततीतावन संतती पर्यंत हो उत्सव एक शाश्वत कायदो कसो तुमी संभ्रमतल्यात. देवाचें उतर. संस्काराची कास क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेली करता. आमी अर्गां दिव सेवतावती संस्काराची कास क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेली करता. कितें हांव पाटी दिव सर्वेस्पोराक ताणे म्हाका केल्या इतल्या बरेपणा. सोडवून एक अर्गांत येवची कास हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पोराचें नांव हांव वाखणतलो. आमी अर्गां दिव सेवतावती संस्काराची कास क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेली करता. सर्वेस्पोराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्तांचे मरण भोवस्वादी. हांव तुजो साकर तुजे साकरणी सोपूत म्हज्यो सांगली तुवें मोडून उडयल्या. आमी अर्गां दिव सेवतावती संस्काराची कास क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेली करता. हांव तुका अर्गां बलिदान भेटयतलो आनी तुज्या नांवाची वडवी गातलो. सर्वेस्परा केल्ल्यो आंगोवण्यो ताच्या सगळ्या लोकां मुखार
हांव पाळटलो आमी अर्गां दिव सेवतावती संस्काराची कास क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेली करता आमी अर्गां दिव सेवतावती संस्काराची कास क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेली करता सांत पावलून कोरिंदकारांक बरयल्ल्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप. भावां भयणीनो, जें कितें सोमया लागचें हांवें घेतलां तेंच तुमकां हांवें सांगून दिलां. म्हणजे सोमया जेजून तो पराधीन जालो ते राती उंडो घेतलो, देवाक अर्गां दिवन तो मोडलो आनी म्हळें, ही म्हजी कूड तुमचे पासत दिवची, हे म्हज्या उगडासाक करा. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली आनी म्हळें, ही काल्स म्हज्या रक्तान थीर केल्लो नवो सल्लो. जितले पावटी ती तुमी पियेतात तितले पावटी ते म्हज्या उगडासाक करा. कित्याक जितले पावटी तुमी हो उंडो खातात आनी ही काल्स पियेतात तितले पावटी सोमयाचें मरण तो येसर तुमी परगट करतल्यात. देवाचें उतर हें. जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरें त्राया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. जुवांव परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. पास्क परबे आदी जेजू हो संवसार सांडून वापस अशी वेची आपली वेळगडी लागीं पावली म्हूण जावन आसलो. संवसारान आसलेल्या आपल्याचो ताणें मोग केल्लो, पूण आतां संपूर्ण तरान तांचो मोग करून दाखयलो. तांचे सांजेचें जेवण चलतलें. जेजूक विश्वासघात कर्ण पराधीन करी जाय म्हणून सैतानान सिमोन इस्करियोताच्या पुता जुदाच्या मनांत येदोळूस घट्ट केलें. बापान सर वस्तू आपणा स्वाधीन दिल्यात, आपूण देवातान येवन देवा थंय फाटीं वेता म्हणून जेजू जाणा आसलो. देखून जेवणांतून तो उठलो आनी आपल्या वयले वस्तूर काडून दवरून एक तुवालो ताणें पेंगटाक बांदलो.
उपरांत एका आयदनान उदक वतून आपल्या शिसांचे पांय धुवंक लागलो आनी आपल्या पेंगटाक बांदिल्ल्या तुवाल्यान तो पुसूंक लागलो. तो सिमोन पेद्रू ससी आयलो. पेद्रून ताका म्हळें, सोम्या, तूं म्हजे पांय धुताय? जेजून ताका जाप दिली, हांव कितें करतां तें तुका आतां समजना. मागीर समजतालें. पेद्रून ताका म्हळें, म्हजे पांय धुवंक हांव तुका केदींकच सोडिचो ना. जेजून ताका जाप दिली, हांव तुका धुवणें जाल्यार म्हजे सांगाता तुका वांटो आसचो ना. पेद्रून ताका म्हळें, तशें जाल्यार सोम्या, म्हजे पांय मात्र न्हय बगार हात आनी म्हजे माथेय तूं धुव. जेजून ताका सांगलें, जो कोण नाला ताका आनी म्हाका धुयचें म्हणून गरज ना. तो सगळोसो नितळ आसा. तुमी नितळ आसात पूण सकट नात. आपणाक घातान परदेन करतलो को म्हूण तो जाणा आसलो देखून तुमी सकट नितळ नात म्हणून ताणें म्हळें. तांचे पांय धुवन जाले उपरांत आपलें वयलें वस्त्र परत्यान तो न्हेसून तो पंक्तीर बसलो. हांवें तुमकां कितें केलें तें तुमकां समजलें मूं विचारलें ताणें. तुमी म्हाका मेस्त्री सोमी म्हूण आपयतात. तुमी तशें आपोवचें तें सारकें, कित्याक हांव खरोच मेस्त्री आनी सोमी. हांवें जर तर तुमच्या मेस्त्रीन आनी सोमयान तुमचे पांय धुले तर तुमी एकामेकाचे पांय धुव जाय. हांवें तुमकां केल्ल्या बरीच तुमी करच्याक हांवें तुमकां एक देख दिल्या. देवाचें उतर्य. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त दये मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आज आमी निमाणो ब्रेस्त संभ्रमता. भोव भाग्यवान दीस हो. आयच्या लितुर्जींत आमी भाग्यवान त्रिदुवम सुरू करता. सगळे वर्साच्या लितुर्जींत हे 3 दीस भोव वर्थ जावन आसात, भोव भाग्यवान जावन आसात, भोव कुरपे बरी जावन आसात. त्या खातीर इगर्जेच्या सुरवेर कोणें पाताक केलें तर जाल्यार ह्या दिसांनी मात्र ताका बक्षण दिताले, कित्याक सगळ्यांचें मागणें तांकां आसा. देवाची कृपा विशेशतरान देंवता. हें आमी समजून घे जाय. सदां मिसा आयल्या बरी आमी येवचें न्हय. भाग्यवंत त्रिदुवम जावन आसा. क्रिस्ताचे कश्ट, मरण, पुनर्जिवनपण आमी संभ्रमता. कित्याक कितें क्रिस्त जिये लागी तें आपणावचो आमचो कायदो जावन आसा. ह्या संदर्भी भाव भयणीनो, पवित्र सभा आमकां आमचें तें आशेता 3 मिस्तेर आमी समजून घे जाय, नियाळ करी जाय म्हणून. तुमचें वॉच तुमी पळयनाकात. मिस्तेरांचें नियाळ करया. मिस्तेर जावन आसात मोगाचो मंदमेंत, मोगाचो उपादेश. कित्याक कांय आमच्या जिणेक गरज आसा तर जाल्यार मोग. दुसरें मोगाचो साक्रामेंत आनी सॅक्रिफीस, युकरिस्ट, भाग्यवान साक्रामेंत. तिसरें मोगाचें समर्पीत जिणी, याजकपणाची जिणी, मोगाची समर्पीत जिणी. ह्या 3 मिस्त्रा विशयांत आमी मोठ्यान नियाळ करूंक प्रयत्न करया आनी ताका सरी जावन जिवोवचें कशें गे म्हणून समजून घेया आनी सरस्परा देवा लागीं कृपा मागया, त्या प्रमाणे जिवंक आमकां फावो जावं दी म्हणून.
आमकां समेस्तांक जायते वर्सूं गरज आसात. तुमी जाणात दीस रात तुमी वावुरतात, बिरमोद दिसता तुमची. तुमची कुटुंब बऱ्या तरेन वागोवच्या खातीर दीस रात तुमी वावुरतात. कडे कित्याक हें सगळें? कित्याक म्हळ्यार तुमकां आनी आमकां संतोश जाय न्ही. आमकां संतोश जाय, पयशे न्ही, संतोश जाय. पयशे तो संतोशाची जर खंय आसा? संतोशाची जर मोगांत आसा. हे भयणी, तुजो दादलो तुका सक्कडी दिता पूण मोग दुसऱ्या कोणा दिता तर जाल्यार तुका संतोश आसा? कित्याक आमच्या जिणेंत चड यर्निंग, आशा उर्बा मोगाची. मोगा शिवाय आमी काळजांत पिडेस्त जाता. वय, पूण तो मोग खंयच्यान येता? घेवच्यान येता गे दिवच्यान येता? हे म्हणल्यार सवाल. पवित्र पुस्तक सांगता, ब्लेसड इज, इट इज मोर ब्लेसड टू रिसीव, टू गिव दॅन टू रिसीव. आमकां जर तो संतोश जाय, आमी दिवंक शिकोवंक जाय शिवाय घेवंक शिकचें न्ही. घेतालो कितलेंय मेळ्ळ्यार ताका पावना. पोट भरता जावंक पुरो, काळी सुकोवन येता. आमच्या मोगाची जिणी, आमच्या सोडूनदार जेजू क्रिस्ताचे जिणेचे, मोगाचे जिणेचे आमी जर तर दिश्ट घालूं, रात दीस तांचो आमकां व्यत्यास दिसून येता. पळय, हांवें सांगचें हें सतगी म्हणून. चिंत्या एक बापोय, या भाऊ, या इश्ट, या ऑफिसर, ताच्या खाला आसलेल्या भुरग्यांक जावन तरणाट्या जावन काम करतल्या जावन जायते सहाय्य करता, जायते बरे बूद दिता. पूण तो आयकूंकूच आयकना. ताच्या खोटेपणान तो लोळवळटा. शिवाय तितले मात्र न्ही, तांच्या विरोध वेता. कडेक तांचें मोण धरून जायना गे, तांकां पूर आसोन जायना गे. तूं जर तर तुज्या खोटेपणान तर लोळताय जाल्यार मरून वच. म्हजी वाट हांव पळयतां, तुजी वाट तूं पळय. असलो मनोभाव जायते आमच्या मनशां मदें आसा, जावं पुरो म्हजे थंय आसा. वो आमची स्थिती ती, आमच्या मोगाची स्थिती. आमच्या मोगाक मीत आसा, रीत आसा. आमचो मोग जावन आसा सेल्फ सेंटर्ड, सुवार्थी. हर एका संगतीनी कितले पटी तूं मोग 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 म्हूण सांग, तुज्या मोगांत सुवार्थपण आसा. हें आमच्या सैमाचें लक्षण. हाचे तोंड भायर येवंक जायना. कितलेंय तूं सरमांव सांग, तुज्या सरमांवांत ती स्वार्थपण आसा. वय, कसलीय तुजी सेवा जावन दी, खंयच्या स्थानांत तावनी तूं सेवा दी, दुसऱ्यांक कितलेंय दुसऱ्यांक तूं सांग, तातूंय आसा सुवार्थपण. असलो जावन आसा मनशांचो मोग. हें सत आमकां दिसना जावंक पुरो. कित्याक म्हळ्यार कांय पुणी एक उतार मिसइंटरप्रिटेशन या मिसनॉमर जालां तर जाल्यार तें उतार जावन आसा मोग. ताका खंयचेंय कर्ण मोग म्हूण सांगयत. हय, खरो मोग समजा जाय जाल्यार क्रिस्ताचेर दिश्ट घालूंक जाय. देवाचो मोग क्रिस्तांतय रुपांतर जाला. क्रिस्ताची जिणी दादल्याक आपणाच्या स्त्रियेक कसो मोग दाखोवचो म्हणून शिकयता. क्रिस्ताचो मोग स्त्रियेक आपणाच्या दादल्याक कसो मोग दाखोवचो म्हूण शिकयता. आमकां समेस्तांक मेल पंक्त जावन आसा जेजू क्रिस्त. जेजू क्रिस्तान जायते शर्माव दिले, वांजल परगट केलो, जायती आजापां गेली. लाजारा जिवंत केलो, खोडकारांक बरें केलें, कुड्ड्यांक दोळे दिले. पूण तांची काळजां दारूण जाली. कित्याक ती मोग शिकोवना, घेवंक मात शिकली. अशें आसतना आपणाची जिणी लागीं पावल्या म्हूण समजून
तो जेरुजलेमाक वचून वेता आनी थंय आपणाचें निमाणें जेवण म्हणजे मोगाची निशाणी जावन आपणाच्या शिसांक घेवन मोगाचें जेवण घेता. ताचें काळीज रडटा वय इतलें शिकोवन इतलें बरें कर न्ही हे आमकां समजनात म्हणून. पूण तांकां सोडूंक ताका खुशी ना. कितें करता तो? आपणाचें स्थान सोडता, आपणाचें कदेल सोडता, आपणाचो मान सोडता, आपणाच्यो वस्तू सोडता आनी तूं आलो बांदता आनी हे कुलकारा बरी ह्या गुलामा बरी शिसांच्या पांयांक पडटा. हे आमी आयकता कितें मिथ गी ट्रूथ. हें सत गी पोट. हें चरित्रीक. मेस्त्री तुमी म्हणटात म्हाका, सोमी म्हणटात तुमी म्हाका, हांवें तुमचे पांय धुले, हांव तुमचो गुलाम जालो. कित्याक? आमी एकामेकाचे गुलाम जाल्ल्या शिवाय मोग करूंक जायना. ही जावन आसा व्यत्यास अंतर. मनशाचो मोग, देवाचो मोग. मनशाच्या मोगान म्हाका साण जाय, म्हाका मान जाय, म्हाका हुद्दो जाय, म्हाका नमस्कार जाय. देवाच्या मोगांत हांवें खाली जाय, मरणा पर्यंत खाली जाय. क्रिस्तांत तें रूप दिसून येता. येनागी तांच्या पांयां पडटा, तांचे पांय धुता. वय दुसरे आपोस्तल तांचे पांय दितात धुवंक. पेद्रू म्हणटा तुवें म्हज्या मेस्त्रीन म्हज्या पांय धुवचे, ही मोगाची सायन न्हय. वय पेद्रू, तुज्या समजण्या प्रमाणे ही मोगाची सायन न्हय, गुलामपणाची सायन. वय आनी पेद्रू सांगता आपूण ताका रुजू जावन रावतलो म्हूण. जर तर पेद्रूक जेजूचो तितलो मोग आसलो जाल्यार हांव सवाल घालतां, तूं पांय धुयनाका म्हूण आडायलो मनीस, मेस्त्री तूं बस, तुजे पांय आनी दुसऱ्यांचे पांय हांव धुता म्हूण कित्याक ताणें सांगूं ना? मेस्त्रीक ताणें सांगलें तूं म्हजे पांय धुयनाका म्हणून. ताणें सांगूंक जाय आसलें मेस्त्री तुजे पांय आनी दुसऱ्यांचे पांय हांव धुतां, तुवें धुवचें न्हय म्हणून. ताका सांगूंक जावना तें. मनशांच्या मोगान तो रोंबुल्लो, देवाच्या मोगान तो वाडुल्लो न्हय. आमची परिस्थिती तिसी. आमी सकयल येवंक आनी पाती आयकना हांव आनी वयर आसल्यार सलाम दिता हांव. दुसरी स्थिती जेवणा ताच्याच पोसण्यांतलें जेवण जेवलो जुदास उठता आनी वेता. आनी कितें करता तो? राती काळोखांत जेजूस अशी येता, नमान मेस्त्री म्हणून घातकार दुदात ताका उमो दिवंक वेता. भाव भयणीन आमचे जिणेंत तशें घडलां. असल्यो काणयो आमी आयकल्यात. गाळजान घात धरून तोंडार आसो दाखयता आमी नागी. पूण जेजू क्रिस्त हें जाणा आसलो. तो कितें करता? आपणाचें स्वादीक मुखामळ जुदासाक दिता आनी म्हणटा, जुदासा एका उम्यान तुज्या मेस्त्रीक तूं घात करताय गी म्हणून. कित्याक ताणें अशें म्हणलें? कडेचे घडये पर्यंत ताणें प्रयत्न केलें जो आपणाच्या आपोस्तलांक थंय मोग दाखोवंक. म्हजें सवाल इतल्यानच, आमकां समेस्तां संतोश जाय न्ही? आमकां समेस्तां मोग जाय. कोण तो मोग नाका म्हणटालो? पूण मोग मेळटा घेवच्यांत न्हय, दिवच्यांत. तूं कितलें दिताय गे म्हूण पळय. तुवें दिल्लें चड गी, घेतलें चड गी म्हूण पळय. आनी जेजू क्रिस्तान मरणा पर्यंत, कुर्साच्या मरणा पर्यंत ताणें नपयस जाता म्हणसर आमचो मोग केलो. कित्याक? तो देव जावन आसलो. हें जावन आसा देवाचें व्हडलें एक आजाप. आनी तसल्या मोगाक, तसल्या जिणेक आमकां समेस्तांक आपयलां. भाव भयणीनो, नियाळ करया हें सत, नियाळ करया. वर्सान वर्स हे दीस येता वय, तशेंच आमची जिणी मांद्रे बरी कोवळोवन वेता. आमची जिणी बदलोवंक जाय. आमी देवाचें भुरगीं, देवाचें रूप आमी घेवंक जाय. वो मंदमेंत आज आमी शिकता.
आनी कितलें तुमी शिकयलें जाल्यार कितली मेलपंक्ती दिली जाल्यार आमी अस्कत. जेजू जाणा आसलो आमी अस्कत. आमचें वातावरण एक वशाची पिडा न्ही. आमचें वातावरण एक वशाची पिडा. कोण तो धैर्य घेत आपणाच्या अधिकारी मुखार थोड्या अधिकारी मुखार तुजी सूख म्हूण सांगूंक धैर्य घेना. राजकीय जिणेंत आमकां धैर्य आसा गी. थोड्या मनशा थंय तुजी सूख तुवें तसो करूं नजो म्हूण सांगूंक धैर्य ना. जाल्यार तांची मिनिस्ट्री तांचे सर्वीस मोगाची म्हणटात. पळय इल्युशरी अप्रोच. कित्याक आमी अस्कत? कित्याक आमी एका खोटेपणाच्या वातावरणांत आसा. कितलेंय घरा भितर आसून तूं कितलेय इगर्जे भितर आसून आमचें खोटेपणाचें वातावरण आसा. वशाची पिडा आसा भोंवतणी. सोरेस्पोर देव हें जाणा आसलो इजिप्तांत. न्हयच कित्याक तांकां निजा देवा पुजा करूंक इजिप्ताचो राय सोडनासलो. बागार कित्याक इजिप्तांत खोटेपणाची पिडा आसली. कोण कोणाची बायल कोणा थंय वताली. आपणाच्या भुरग्यांक उलपण उडयताले. आनी कितें करताले. तसले वशाची पिडा तावन आपणाची परजा भायर येजय म्हणून सरेस्परा देवान आजापा करून तांकां भायर हाडले. वय आनी आयचें वातावरण ताचें बरें म्हूण सांगयत गी. कितें घडटा युक्रेनांत रशियांत. कितें घडटा इस्रायलांत. कितें घडटा इंडियांत. खोटेपण मात्र न्ही पाताक मात्र न्ही मनशाचो जीव सुद्दां कातरतात न्ही गे. कांयच समजना म्हणल्यार बरें. हें जर तर खोटेपण न्ही जाल्यार आतां कितें जावन आसा तें खोटेपण. ह्या खोटेपणांत ह्या वातावरणांत भाव भयणी कसो भायर येतलोय तूं. तुज्या भुरग्यांक कशें मेकळे जावन दवरतलोय तूं. साध्य ना जायना. कशें वाऱ्यांत हांव तुका पयस वचोंक जायना गे. बुडले वेळार उदकांत पयस वचोंक जायना गे. धरणीत तुका पयस वचोंक जायना गे. तशें ह्या वशाच्या पिडेंत भायर वचोंक जायना. समजून घे जाल्यार चिंतून पळय. एकच वाट फकत एकच वाट. स्वामी जेजू क्रिस्त. स्वामी जेजू क्रिस्त. त्याच्या शिवाय आमच्या विरोध सैतान झुजता. आमकां नाश करूंक प्रयत्न करता. देवाचें योजन निर्फळ करूंक प्रयत्न करता म्हूण जेजू जाणो आसलो. त्या संदर्भी त्याच सैतानाक आमचो गुलाम करच्या खातीर समजून घेया. सैतानान आमकां ताचे गुलाम करूंक प्रयत्न केले. जेजून सैतानाक आमचो गुलाम करूंक प्रयत्न करता. हें समजून घेया उतरांचो अर्थ. आतां आमकां सैतानाचे गुलाम जायचे की आमी सैतानाचे गुलाम करचे. सैतानाक गुलाम करचे. हें ताणें समजून आनी कित्याक आपणाक बापा सर्ती वचोंक कायदो आसलो तो फाटीं सरना. बापाक खालतो जाता मरणा पर्यंत कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो खालतो जाता. पूण ताणें जीव दिल्यात आमकां ताणें कशें सोडचें. हें समजा जाल्यार तुमकां ओपार सांगता काणी सांगता. काणी न्हय ती. हांगा तरणाट्यो स्त्री आसात. तुमकां भुरगीं आसात. चिंत्या एक तरणाटी स्त्री आसा. एक ल्हान भुरगें आसा 2-3 म्हयन्याच्या ताच्या उस्क्यार. आनी भोंवतणी तरणाट धाकटीं भुरगीं आसात. संतोशान कुशलान जियेतात खेळटात. आनी सदांच्या बरी तिचो धाकटेर येता का तपास करता म्हणटा भयणी तुका कॅन्सर आसा. 15 दिसांनी तूं मरतली. जगल्याने मारले बरी जाता. मरूंक ती तयार आसा. पूण ह्या नेणटुल्या भुरग्याक कशें जाणटली. तिचें काळीज तोपता. भुरग्याक पळयता रडता. भुरग्याचो उमो घेता. तिचीं दोकां भुरग्याच्या पोल्यार पडटात. तिका मरूंक फाटीं सरना ती. पूण भुरग्या पाड चडून वचूंक ती तयार ना. हें जावन आसा आवयचें मोन बापायचें मोन.
ताच्या की व्हरता सालान जेजूचें मन वय बापाची खुशी जावन कुर्सार मरूंक तो तयार आसलो पूण आमकां सोडून वचूंक तो तयार नासलो. तर असल्या संदर्भार त्या स्त्रियेन कितें करियेत सर्वेस्परा तुजी खुशी जावन म्हणून दोळे धांपयेत. पूण जेजून तशें केलें मात्र न्ही आपणाचें स्वादीक दैवीक समान एक विचित्र आजाप केलें. मोरच्या आदींच आपणाचें मरण आनी पुनर्जिवनपण ताणें सक्रामेंताच्या रुपार पवित्र सक्रामेंत घडलो. हें भावार्थाचें सत राजावांचें सत न्ही. राजावान आमकां समजूंक जायना भावार्थाचें सत हें. भावार्थ आसल्या मात्र दिसा शिवाय राजावान वयताले कुड्डे जातात पळोवन पळोवन कुड्डे जातात. कितले जण हे पातयेवन कातोलीक जाल्यात कितले बिस्प कातोलीक जाल्यात. आमकां आसा व्हडवी गाय आमच्या इगर्जेन आसा आमचो देव. आमी सैतानाचे गुलाम जावन नजो म्हणून तो सदांच आमचे सांगात आसा. केन्ना आवय बाळशा सांगात आसा की बाळशा भद्रती आसा. केन्ना बापूय भुरग्यां सांगात आसा की भुरग्यां भद्रती आसा. आमचो देव आमचे सवें आसा. खंयची ती पोरजां आमचो देव आमचे सांगत आसल्या बरी खंयच्या ते पोरजाक तांचो देव आसा म्हणटा पवित्र पुस्तक. हें सत न्ही आमकां. ह्या देव तेंपलाक येवचें चिंती नाका तुमी कातोलीक मात्र म्हणून. सबार पोटी हे बागल उक्तें करता राखोवन आसचे कातोलीक न्ही थोड्या पोटी अकातोलीक वय. म्हळ्यार आमचें थंय भावार्थ ना म्हणून न्ही देवाचें आजाप तें देवाची रीत ती. भाव भयणीनो आमकां कितें येता कितें येवेत म्हणल्यार आमी नेनाव. पोर आसलो आमचो भाव याजक हांगाच मी सांगलो आज तो मरण पावला. आमची जिणी ह्या तराची. केन्ना देव आमकां आपयता म्हणल्यार आमी नेनाव. कितें आमकां घडटा म्हणल्यार आमी नेनाव. आमकां लागशिल्लो असो उस्वास केन्ना सोडून वता म्हणल्यार आमी नेनाव. पूण जर तर जेजू क्रिस्त आमचे सवें आसा कितेंय जावन आमी जेजूचे. सैतान आमचो गुलाम जातालो क्रिस्त सांगता. असो ताणें पवित्र सक्रामेंत घडलो. हें व्हडलें देणें जावन आसा कातोलीक साबेचें. भोव वर्तें देणें जावन आसा. आमी घेवयेत घेज इस. पूण हर एक देणें ह्या संवसारांत टायम बाउंड. ताका टायमाचें लिमीट आसा कित्याक बदलावन आसा. पूण कित्याक जेजू क्रिस्त विचित्र देव सैम असो देवाचो एकलो पुत्र थंय आनी एक आजाप घडटा. तो कितें तें ताणें घडोवलो सक्रामेंत सदां काळ उरच्या खातीर बाळच्या खातीर तो ह्या जगपणाची दिक्षा तो घडटा. सक्रामेंत तो घडटा. ह्या जगपणाचे सक्रामेंत जावन आसा मनशाची पेल्याची सेवेचो सक्रामेंत. सेवेचो सक्रामेंत शिवाय हुद्द्याचो आनी हक्काचो आनी पदवेचो हा सक्रामेंत न्हय. जेजून आपणाक आमकां खावंक दिलो काल जालो. ह्या जगपणाची दिक्षा ह्या जगपणाचो सक्रामेंत सेवेचो सक्रामेंत. आनी तो घडटा आनी आपणाच्या खुशे प्रमाणे तो थोड्यांक विसरून काडटा. तो सक्रामेंत सदां काल बाळच्या खातीर वय अशें हांव सांगतना ह्या जगपणाची सेवा निजाकी सेवा घे सदांच सेवा घे म्हूण तुमी सवाल घालयेत. हांव लजन सकल तुज्या म्हजे दोळे सकल करता. थोड्या फावटी न्हय जावंक पुरो. तुज्या फावटी अस्कत काय आसा जावंक पुरो न्हय म्हणना हांव. पूण जेजून कित्याक आंजांक विसवून काडूना. ताणें आंजांक विसवून काडयेत न्ही ते बगेवन जावन आसले. मनशाच्या गे बगेवन जावन आसले. कित्याक ताणें विसरून काडूना. मनशाक कित्याक विसरून काडलो. जर तर मनशाच्या पवित्र जिणेक एक मेलपंक्त जाय स्पिरितान मेलपंक्त जावंक जायना. त्याच खातीर जेजू मनशाच्या रुपान संवसारांत आयलो. कोणीय आमकां मेलपंक्त जाय जाल्यार
आमच्या जिणेक सरी जाल्लो जाय शिवाय ताका मेलपंक्त जावंक जायना. ही कॅनॉट सेट एन एक्झाम्पल. त्याच खातीर देवान ताच्या अपरिमीत जाणवायेन मनशाक मनशा मदलो मनशा खातीर पातकी मनशाक कोट्या मनशाक ताणें विचून काडलो. कित्याक एका मनशाक दिक्षा मेळ्ळ्या, हे सक्रामेंत मेळ्ळा म्हळ्यार तो सांत म्हणून अर्थ जायना. देवान ताका विंचून काडला. वय विंचून काडल्या उपरांत त्या प्रमाणे जियोवचो ताचो कायदो. आनी ताणें जिये जाय जाल्यार भावार्थांचो सहकार जाय. एक जर तर मार्केटी वेतात थंय कांय एक वस्त आसा ती पाड म्हणून ओड्ड्यान बोब घालतात. कोणी ती वस्त घेता गी. खंयचेय एक जीन तराची जीन ती बरी न्हय ती बरी न्हय ती बरी न्हय म्हळ्या उपरांत कोणी तसली जीन एक वेंग मारता गी. आमकां याजकपण जाय. पोरस 3 दीस आमी 5 जण याजक सकाळी 7 जावन सांजे 7 म्हणून सरकुमसारान बसले. हांव न्हय कित्याक आमी पातकी न्हय म्हणून. आमी पातकी म्हणून आमकां स्वभाव अर्थ आसा, आमकां अनुभव आसा. आमी पातकी म्हणून आमकां अनुभव आसल्यानी तुमी पातकी म्हणलो आमकां भोगणी येता आनी आमकां दायळाय भोगता. आंजांक याजक केल्लें तर जाल्यार तांकां दायळाय भोगती ना. आमचो अनुभव तुमच्या अनुभवा वरींच पातकाचो अनुभव. आमच्या अंतस्करणाचे दिश्ट घालून तुमचींच आमची पातकां आमी समजून घेता. दायळाय दाखयता. वय तर पयल्या सुवातेर आमकां याजक जाय पूण आज जालां कितें याजक नात. आमचेच पाद्राप कॅनडांत वावुरता. हांगा आसल्याच पाद्राप एकलो आसा आनीकूय आसा. तो 3-4 पॅरिशा एकलोच पळयता. अमेरिकांत वचून घडटा, जर्मनींत वचून घडटा आनी केदाळा इंडियन घडात म्हणल्यार हांव सांगना. कित्याक की म्हळ्यार याजकांच्या जिणेचें बरें वातावरण ना हांगा. याजकपणाच्या चुकीचे कोडी काडटले जायते आसात. ताचे थंय असले बरेपण उलोवचे भोवच थोडे. वय हांव उक्तें तुमच्या कडेन सांगता भाव भयणीनो. न्हय कित्याक हांव याजक. हांव 84 इयर्स म्हजी एज आनी 50 आनी 5 वर्सां याजक. न्हय आमची जिणी तुमच्यागे बरी म्हूण न्हय पूण आमचे अस्कत गाय आनी तुमची अस्कत गाय आमकां समजता. तुमी रडटना आमी भितरल्यान रडटा. वय कित्याक आमची सूख म्हणून आमचेर पातोरूच मारले जाल्यार आमचे बरी याजक जावंक येतालो कोण. आतां आमच्या हर एका फिरगजेन एक याजक आसा. येतले थोडे दीस 5 फिरगजेनी एक याजक आसचो ना. आमकां आफ्रिकान मिसांव आसा. खंय आसात ते याजक. थंय हांगाच्या पाद्राप वचून थंयचे आतां याजक जाल्यात. तसली स्थिती येवंक ये नासता रावचें. तुमचेर आनी आमचेर हुंदून आसा. एक वस्त बरी म्हणून आमकां समजलें जाल्यार जाय म्हणून आमकां समजलें जाल्यार अशेंच आमी उलयलें जाल्यार दुसऱ्यान थंय उत्तेजन येता. भुरग्यांक उत्तेजन येता. ताचे शिवाय ताचे केबडा योसू केल्यो तर जाल्यार कोण ती भुरगीं त्या स्वताल्या जिणेक हात घालतीत. भाव भयणीनो याजकपणाचे दिले याजकपणान जायत्योच गजाली आसा. वय न्हय म्हणना वय जाल्यार याजक आमकां जाय. कित्याक पवित्र सक्रामेंत आमकां जाय. याजका शिवाय पवित्र सक्रामेंत मेळना आमकां. याजक आनी पवित्र सक्रामेंता शिवाय क्रिस्ताचो मोग आमकां समजोवंक ताची रूच आमकां मेळना. तुमी भाग्यवान जावन आसात. देवाची कुळी याजकपणाची कुळी एक कुटुंब तसा आमी हांगा सांगाता मेळ्ळ्या. क्रिस्ती कुळी जावन आसात तुमी. ह्या सांजेर सर्वेस्परा देवाक आमी अर्गां दिवया. आमी ना फावो जाल्यार आमकां क्रिस्तांव भावार्थाक आपयलां. क्रिस्तांव भावार्थ आपयलां ते क्रिस्तांव भावार्थ एक बी जावन आसा. ते वाडोवन येजय फुलां जय फळां बरी जाय जे तो कायदो आमचो. आनी तशें जावच्या खातीर आसा आमकां क्रिस्ताचो मोग
पवित्र सक्रामेंतांत आनी क्रिस्ताच्या सेवेंत याजकपणाच्या सेवेंत याजकां खातीर मागया देवाक आमी अर्गां दिवया पवित्र सक्रामेंताक मान दिवया आनी माया मोगांत आमी जियेया आमेन. जंय खरो मोग वस्ती करता थंय देव हाजीर आसा. मोगाच्यानू आतां आमी आयच्या लितुर्जेच्या पांय धुवच्या सेरेमनींत भितर सरता. केवळ दादल्यांचे मात पांय धुतले. पापा फ्रांसिसान एका समुदायाक प्रतिनिधित्व करच्या दादल्या स्त्रिये तरणाटीं भुरगीं पिडेस्त प्रायवंत लायक धर्मीक अशें सक्तांक पांय धुवच्या सेरेमनींत मेळे जाय म्हूण आदेश दिलो. आयच्या ह्या सेरेमनींत एक आख्खें कुटुंब बापय आवय पूत सून आनी नात आसा. धर्मीक माद्र आनी प्रायवंत धर्मीक भाव आसा. तशें ह्या पुणशेतांत वावर दिवच्या 5 समितीचे प्रतिनिधी आसात. अशें एका क्रिस्ती समुदायाक प्रतिनिधित्व करच्या ह्या प्रतिनिधीचे आतां प्रधान याजक पांय धुताना आम्हा सर्वांक तो धुता आनी आमकांय अशें एकामेकाचे पांय धुवंक म्हणजे सेवेंत जी निसारूंक उलो आसा ते आमी मतींत घट करचें. ही रीत चलतना आमकांय सेवेचें मोन दी म्हूण बापा लागीं मागया. Good.
उशां पावसांत वारयलेले हे म्हज्या उगडासा करा. संसारांत आसलेल्यांचो ताणे व्हरतो मोग केलो, पूण आतां संपूर्णतरान तांचो मोग दाखयलो. जेवणांत हांव उठोवन ताणे तुवालो पेंगटाक बांदलो, उदक घेवन शिसांचे पांय धुवंक लागलो. मिस्त्री म्हणून तुमी आपयतात म्हाका, कोरोस तुमचो मेस्त्री हांव जावन आसा. तुमच्या मेस्त्री तुमचे पांय जर धुले, धुयात पांय एकामेकाचे. मेस्त्री म्हणून तुमी आपयतात म्हाका, कोरोस तुमचो मेस्त्री हांव जावन आसा. तुमच्या मेस्त्री तुमचे पांय जर धुले, धुयात पांय एकामेकाचे. उबी रावात. मोगाळ भाव भयणीनो, निमाण्या जेवणा वेळार जेजून आपल्या शिसां खातीर बापा लागीं प्रार्थना केलें. तर आमी ताची फाटलाव धरा सर्गेंच्या आमच्या बापा लागीं आमची सर मागणी कलतेपणी आतां उबारया. आमची जबाब. बापा आमचे मागणे ऐक. बापा आमचे मागणे ऐक. मोगाळा बापा, पवित्र सभा सोलोनवरच्या आमच्या बापा साहेबाक, सर गवळ्यांक आनी येजाकांक राख आनी सांबाळ. तांचे ताब्यान दिल्ले परजेक करी क्रिस्ताची वळख, मोग आनी सेवा दिवन तुज्या मोगाच्या स्पिरितान सोलोवंक तांकां उर्बेन बर म्हूण मागता. आमचे मागणे ऐक. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपलो स्वार्थ सांडून लोकांच्या बरेपणा खातीर वावरूंक आनी तांकां फावती भद्रती दिवंक तांचे ते निस्वार्थी मन वाडशें कर म्हूण मागता. येवकरिस्ताचो मोग नासतना आळसाय दाखोवन पयस आसच्या आमच्या भावा भयणींनी जेजूक जिविताचो उंडो म्हूण वळखून येवकरिस्तातय तांचो भावार्थ घट करूंक तांचे मोतीक उजवाड लाभय म्हूण मागता. आमच्या कुटुंबांत आनी समाजेन पिडेस्तांची प्रायवंतांची मोगान सेवा करूंक आमकां कृपा दी. शेजारा वाड्यान फिरगजेन आनी समाजेंत आमचे निस्वार्थी सेवे मुखांत येवकरिस्त जिणेक साक्ष जायशे आमकां उर्बेन कर म्हूण मागता. सर्व भुरग्यांनी आनी युवजनांनी येवकरिस्ताच्या मोगान आनी उर्बेन वाडशें कर. तांणी आपल्या वडिलांक मान दिवन तांचो मोग आनी सेवा करून करे जानवयेन आनी शेगुनायेन वाडोवंक जाय असची कृपा तांकां लाभय म्हूण मागता. येवकरिस्ताच्या मेजा बावारी हजर जाल्ल्या आमी येवकरिस्ताच्या बलिदानांत संपूर्ण आनी क्रियाळ रितीन भाग घेवंक आनी एकामेकाच्या जिवितांत मोडलेलो उंडो जावन येवकरिस्ताक साक्ष दिवचें फिरगज कोटम बांदूंक
आमकां कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. भुरग्यांक परीक्षा थोड्यांक जावनूच आसात आनी थोड्यांक आनी येवच्यो आसात. सर भुरग्यां खातीर येवजणा खातीर आमी मागया. मुखार येवच्या एलिसावां खातीर आमी जण एकल्यांनी बरो फुडाऱ्याक विसरून काडच्याक आमकां मोतीक उजवाड सांगातास. जायत्या राष्ट्रांनी राग हगे मोसराक लागून झुजां चलोवन आसात. ह्या जाग्यांनी शांतीचें वातावरण सृश्ट जावच्याक सांगातास. हेर आमच्या सर गरजां खातीर मौनपणी आतां आमी मागची. मोगळा बापा, आयचे दबाजेक परबेतावन आत्मीक उजवाड घेवन येवकारिस्ताच्या बळान मोगा सेवेच्या स्पिरितान बरोवन आमी येवकारिस्तीक जिणयेक साक्ष जायचें कर हें आमी मागता त्याच्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजे आनी तुमचे अर्घ बलिदान सर पदवेदात देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी वैभव आमच्या एका पवित्रतेच्या आदारान सर्वेस्पर मानून घे. प्रितीच्या बापा, जितले पावटी हो जेजूच्या कुडी रक्ताचो यज्ञ आमी संभ्रमताव तितलेय पावटी आमच्या सोडूनचें काम तूं सोलोवन व्हरताय. देखून भक्तीपणी ह्या सोडूनच्या गुटांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर. ह्या आमी मागता च्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
सर्वेस्व तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो, आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्परांतली उबारता, सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया, वयशे आमी करूंक फावो, सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपदर आणि ससनाच्या देवा, सवकळणी सवतय जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो, हो कायदो निती सव आनी आमच्या फायद्यासो. सासनाक तो आमचो करो याजक, निरंतरी भेटोचो तो हो ताणें घडोवन दवरलो, आनी आमची सडवण जोडचे खातीर आपुणूच पयलो बली जावन तुका ताणें भेटवणी केली, आनी आपल्या उगडासाक आमी ही भेटवणी करची म्हणून ताणें आमकां आज्ञा दिली. आमचे पसत बली जावन भेटयली ताची कूड सेवून आमकां घटाय मेळटा, आनी आमचे पसत वारयलेले ताचे रगत पियोवन आमी निर्मळ जाता. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदरबारां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. संसार भरला तुझ्या वैभवा, उत्सर्गी तुका जय जय जय, उत्सर्गी तुका जय जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय, उत्सर्गी तुका जय जय जय, उत्सर्गी तुका जय जय जय. असल्या दिनवाशी काळजान भोव दयाळ बापा, तुज्या पुता जेजू वरवीं आमी तुजे मुखार येता. बलिदान करूंक आमी ही देणी हाडल्यांत, ती तूं मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी खालतेपणी मागता. तुज्या कथोलीक पवी सभे खातीर आमी ती भेटयता. तिका तूं राख आनी सळय, आख्या पृथ्वीचेर तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तेच परी आमी ती भेटयता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पासत, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा पासत, आनी धर्मदूतांनी आनी परगटलेलो तोच तो खरो बोवार्थ सांबाळतल्या आनी शिकयतल्या पासत. सर्वेस्परा तुझ्या साकरा आणि साकरणीचे खातीर आमची मागणी आयक. तुझ्या वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्या आम्हा सुमेस्तांची दया कर. आमचो भावार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय. ससनाच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा, तुका वाखाणूंक हें बलिदान आमी भेटयता. आमच्या खातीर आनी आमी मोग करता तांच्या खातीर स्वास्ती आनी तारण आम्हा सुमेस्तांक लाभच्याक ते आमी समर्पिता. आख्खे पवित्र सभेच्या एकवटांत आमी जेजू क्रिस्ताचे आमच्या सुम्या आनी देवाचे सदांच अवंकार माये मोरयेक भक्तीन वंदिता. तेच परी तिच्या पोतीक भाग्यवन जुजेक, तशेंच भाग्यवन पेद्रो आनी पावलो, आंद्रे, जाकोब, जुआंव, थॉमस, जाकोब, फिलिप, बार्तोलोमेव, मातेव, सिमाव आनी ताद्देव, लीन,
क्लेत क्लेमेंत, क्रिस्त कर्नेल सिप्रियन लॉरेस, क्रिसोगान, जुवांव आनी पावलो, कॉस्म आनी दमियांव ह्या तुज्या धर्मदुतांक आनी रक्त साक्षींक आनी सुमेस्त तुज्या भाग्यवंतांक आमी वंदितांव. तांच्या पुण्या आनी मागणीच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी. बापा, तुझ्या मणयाऱ्यांची आणि सगळ्या कुटुंबाची ही देणी मानून घे. ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. सासणाच्या कास्तेंतले आमकां निवार आनी तुवें विसरून काडल्या मदें दयेन आमकां घे. सर्वेस्परा, ह्या देणयांचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे. ती खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी जावं ती आमकां तुज्या पुता जेजूच्या आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरण ससच्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सर पोदेदार बापाक दोळे उबारून दिनवासलो. ताणें उंडो घेतलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी कयात, ही म्हजी कूड तुमचे पसर समर्पूंची. तेच परे जेवण जातस ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत हें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावरतो सगट परगट होया. सुम्या जेजू तुझे मरण आम्ही संभ्रमता, तुझे पुनर्जीवन पोन आम्ही परगटता. तुझ्या येण्या सुम्या जेजू आम्ही अत्रेकता. बापा, आमी तुजे मणयारी आनी तुजी परजा तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कश्टा मरणाचो पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गा सोडणेचो भक्तीपणी उगडास करता. आनी तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली महिमेवंत देवा, आमी तुका समर्पिता ही निर्मळ, पवित्र आनी संपूर्ण बली, हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडूनची काल्स. हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दीस घाल. तुज्या नितीवंसाकरा आबेलाची देणी, बावार्थ्यांच्या बापा अब्रामाचो यज आनी तुज्या याजका मेल्कीजेदेकाची बेटवणी तुवें मानून घेतली. तेच परी हे बलिदान तुका मानवो. सर पदवीदार बापा, तुजो दूत हें बलिदान सर्गार तुजे मुखार व्हरूंक म्हणून आमी खालतेपणी मागता. अशें हे वेदी वयली तुज्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी बर. सर्वेस्परा, आमच्या मेल्ल्यांची काकूळट कर.
भावर्ताची मोर आसून ती आमचे आदीं गेल्यांत आनी विशवांत आसात. तांकां आनी क्रिस्त थंय मेल्ल्या सुमेसांक तुज्या गोपांत उजवाड, सूख आनी शांती मेळो. आनी आम्हा पातक्यांक तुज्या अगवणीत का कोळतीचेर विश्वास दवरतेल्यांक कितें फावो तें पळोवं नाका, पूण आमचीं पातकां बोगस आनी जुवांव, स्टेपन, मतियस, बार्नाबास, इनास, अलेक्झांडर, मार्सेलीन, पेद्रो, लिसितात, फेरफेत, आगाथा, लुसिया, गनेस, सिसेलिया, अनास्तासिया ह्या तुज्या धर्मदूतांच्या आनी रग साक्षांच्या आनी समेत तुज्या भक्तांच्या जम्यांत आमकां एकठांय कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. ताचे उद्देशी तूं सर्वेस्परा ह्यो सर बऱ्यो वस्तू रचून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय, पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सर्पोद्वेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. सर आमची फातींनी बरोवस जाव, सर्गींच्या बापा थंय दवर, जेजून शिकयल्या उतरांनी बावार्थान आमी सांगता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां, तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस, आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेक तेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती हांव तुमकां दितां. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण ज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो. संतोषान एकामेका थंय क्रिस्ताची शांती आमी वांटून घेवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्लीं आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर बाग म्हाका पावना, पूण जेवतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈಗ ಪರಮಪ್ರಸಾದವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದು ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ. ಆದುದರಿಂದ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು. ಉಳಿದವರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋದು. जे कोण व्हॉलेंटियर संघ आसात दया करून हांगासर वेदी सरशियेया आनी याजकांक कुमगार वांटूंक कुमोग करा. उडास दवरा. हो क्रिस्त प्रसाद
कथोलिक क्रिस्तवांक मात्र एक संस्कार देखून तांणी मुखार येवन भक्तीन कुमगार चेवचो. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
भाऊनी भयणीनो, आमी कुमगार सेवता आसतना हांगासर मौन सांबाळटा. ताका एक अर्थ आसा. देव स्तुतेंत कशें उडच्याक, बसच्याक, दिंबी घालच्याक, घट्ट ताळ्यान मागणी म्हणच्याक, कंतारा गावच्याक, किर्तन म्हणच्याक अर्थ आसा गे, तशेंच मौनपणाक. मौनपण सांबाळचें, जें कितें मिसा वेळार आमी वाचरलीं आनी आयकल्लीं आसात, जें कितें त्या वाचपाचेर नियाळ दिल्लो आसा, तो आमच्या जिविताक लोगो करच्याक. दुसऱ्यान कुमगार घेवच्या पयलें मौनपणी जेजूच्या येण्याक तयार करच्याक आनी कुमगार घेतिल्ले उपरांत काळजांत आयिल्ल्या जेजू लागीं उलोवच्याक. त्या देखून आमी हांगासर मौन सांबाळटा. हांसो तुमी उडास दवरचो आनी मुखल्या दिसांनी हांगासर येतना ह्या वेळाचो भरपूर फायदो तुमी जोडचो. आज निमाणो ब्रेस्तार आमकां दिसपडतें ताच्या जिवान आनी घटायेन भरच्याक पवित्र येवकरिस्त घडलोलो, तशेंच तें सर्गीक खाण सदांच आमकां वांडच्याक याजकी दिक्षा घडलोलो अपूर्व दीस. ह्या दोनी सक्रामेंताचो शेवट आसा सेवा आनी मोग. एकामेकाचो मोग करा आनी तुमी म्हजे म्हूण संवसाराक कळटलें. आयच्या ह्या देवस्तुतेन इतल्या व्हड संख्यान भाग घेतल्या तुमकां पळयतना आमकां व्हरतो अभिमान भोगता. तुमकां कोणीय धवे न्हेसोन येचें म्हूण आमी सांगिल्लें ना, पूण तुमी न्हेसून आयिल्ली रीत पळयत आसतना आयच्या दिसाची घनता आनीकी उखलून धरलेली बरी दिसता. त्या देखून पयल्यान पयलें तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी शाबास म्हणटा. आज याजकी दिक्षेच्या घडणेचो दीस म्हणटना तुमी जायत्यांनी आमकां तुमचे सुभाशय पाठयल्यात, जावं वॉट्सॅपार, खासकेन वा सामाजीक जाळी जाग्यार. आमचेर तुमी दवरलेल्या मोगाक आनी आमचे खातीर तुमी भेटोवच्या मागण्याक आनी सॅक्रिफिसाक आनी तुमी आमची पाडतापोडण दिवच्या पाटिंब्याक आनी उलोवच्या बऱ्या उतरांक आमी तुमकां सदांच आभारी जावन आसां. आमची मागणी तुमचे पासत सदांच आसात. दुसऱ्यान याजकांचो दीस म्हणटना खंडीत जावन देव आपोवण्या विशीं आमी गंभीरपणी चिंतूंक जाय आनी मागोवंक जाय. फादर, आमकां आमच्या कुटुंबांत एक याजक जायचे म्हूण मस्त आशा आसली, पूण जावंक ना अशें थोडीं सुरसुरचीं आसात. जर तुमच्याच कुटुंबांत एक याजक ना तर तुमकां एका सेमिनेरिस्ताक पोसकें घेवन ताका तुमचोच कर्ण घेवंक एक कर्मेलीत याजक जावन रुपीत करूंक अवकाश आसा. तो याजक तुमचोच जावन उरतलो. ह्या दिशेन तुमकां सडीत विवर जाय तर तुमी आमकां भेटचें. तिसऱ्यान ह्याच एप्रिलाच्या 7 तारखेर संजेच्या 5 वरांतावन 9 तारीख दनपारा पर्यंत हांगासर 8वी, 9वी, 10वी आनी PUCच्या भुरग्यांक एक देव आपोवण्या शिबीर मांडून हाडलां. तुमच्या भुरग्यांक वा धार्मीक संगतींतय व्हड दाखोवच्या भुरग्यांक धाडून दियात. देव आपोवण्या शिबिराक आयिल्ले सक्कड पाद्री जातात म्हूण न्हय, वा तशें जायचे म्हणिना. असल्या शिबिराक आयिल्ले वरवीं आमचें जिवीत कशें आसा म्हणून तांकां फर्स्ट हँड जाणवाय मेळटा आनी त्या वरवीं तांणी प्रेरण जोडूंक साध्यता आसा. हांव केवळ पाद्रपा विशयेन मात्र उलयतां म्हणून तुमी चिंतचे नाका. धार्मीक भयणी जावंकी अवकाश आसा. आमच्या भोवरांत जायते धार्मीक भयणी आसात, तांतल्या तातूंत कर्मेलीत भितरल्यो माद्री जावंकी अवकाश आसा. त्या देखून तुमच्या भुरग्यांक देवाच्या आपोवण्याक स्पंदन दिवंक तुमी प्रेरण दिवचें. चवथ्यान देवाच्या आनी पेल्याच्या सेवेंत जिवीत सारिल्ल्या
मलगड्या आणि प्रायस्त याजका खातीर आमी एक भलायकी निधी सिनियर प्रिस्ट हेल्थ फंड आसा केला. हांगासर तुमी तुमचें उदार मोन दाखोवन मलगड्या याजकातय तुमचें उपकारी मोन दाखोवयेत. ह्या दिशेनी तुमी आमकां भेटयेत. आज ह्या मिसाचें बलिदान भेटयल्लो जावन आसा आमच्या कोविंताचे वडील कुटुंबाचे वडील मनदेक बाब मेल्विन डिकोन्ना. तशेंच आईच्या ह्या मिस्तरा विशयंत अपुरबाईचे नियाळ दिल्ले जावन आसात मनदेक बाब ग्रेगर डिसोजा. तशेंच आमचे संगी आमच्या कोविंताचे याजक आसात. दोग सैरे याजक आसात मनदेक बाब अरुण लोबो आनी बाब अश्वत डिसोजा. ह्या सुमेस्त याजकांक तुमचे नावे हांव देव बरें करूं म्हणटा. आईच्या ह्या सेरेमनीच्या अखेरेक म्हणजे आता कुमगारा उपरांतले मागणें जातच बेसांव आनी कंतार ना. कित्याक आईची फाल्यांची आनी परवांची म्हणजे ब्रेस्तराची शुक्राराची आनी सोनवाराची एकच लितुर्जी. आज सुरू जाल्ली लितुर्जी सोनवारा पास्काच्या जागरणे सोवें सोमता. हांगा तावन पवित्र येवकरिस्त विशेवाच्या आल्तारीक व्हरतच थंय आराधनांत थोडो वेळ करचुचो. त्या उपरांत सुमार 10 वरां पर्यंत खासगेन तुमकां सोमयाक सांगात दिवंक अवकाश आसा. त्या उपरांत आमी मौनपणान पाटी घरावेचें. आयची रात फाल्यांचो दीस आनी परवांचो मौनपणान करचून हो मिस्तेर आमच्या जिविताक लागू करचो आनी देवातावन बेसावा आनी कृपा ह्या प्रत्येक जावन 3 दिसांनी जोडूंक आमी प्रयत्न करचें. त्या देखून सडीत उलोवने आवाज नासता हो ह्या पास्काच्या त्रिदुमेचो वेळ करचूंक आमी प्रयत्न करया. न्हय मात्र ह्या पुणशेतांत बगार आमच्या घरांनी सयत. पुरुशमार भितर येता आसतना येवच्या पयलें तुमी बसुल्लीं कदेलां रुकामळांत चड आवाज करिनासतना मांडून दवरची. कित्याक फाल्यां हांगासर उक्त्या मैदानार खुर्साची वाट आसा, जाग्याची गरज आसा. म्हटव्यान फाल्यांच्या लितुर्जी विशयंत तुमकां कळोवंक हांव खुशी व्हरतां. सकाळीं 6:30 वरार हांगासर पवित्र सभेचें मागणें आसा. फाल्यांचो दीस उपास, त्याग, सॅक्रिफीस आनी मागण्याचो दीस. त्या देखून तुमी इल्लो सॅक्रिफीस करन ह्या पवित्र सभेच्या मागण्यांत आमचे संगी मेळचे म्हणून तुमकां आमी विनंती करता. ते पुणशेता भितर आसतलें. उपरांत 7 वरार हांगासर पुणशेताच्या उक्त्या मैदानार आमी खुर्साची वाट मांडून हाडल्या. त्या उपरांत 9 वरार कोंकणींत, 10 वरार इंग्लिशांत आनी 11 वरार कन्नडांत पुणशेता भितर खुर्साची वाट आसतली. संजेची लितुर्जी आईच्या दिसा बरीच संजेच्या 6 वरार आसतली. तुमकां फाल्यांच्या भक्तीपणाक आमी मोगाचो स्वागत म्हणटा. आतां कुमगारा उपरांतल्या मागणे खातीर आमी सकडांनी उबे रावचे. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, निमाण्या जेवणार जेजून आपल्या मोगाची निमाणी आनी सदां उरची कुणा कशी आपली कूड आनी रग अशी सांग दिली आनी त्या आत्मीक कणाच्या बळान नवी आज्ञा तांकां दिली. त्याच जेवणांत हे भोव पवित्र रातीं आमी दिनवशी काळजान वांटो घेतला आनी ताच्या बळान जेजूची नवी आज्ञा आमचे जिणेन दिसान दीस अदीक व्हडे जतनायेन सांबाळतले म्हणून आमी आतां भास दिता. आनी ही आमची मोगान केल्ली भाव भयणीची साखरी हे रातीच्या संभ्रमाचो बाळटा तसलो फळ जावं म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
गुपित मुझा देवा तुका नमस्कार उन्या रूपा तुनीच आसाय अवतारा काळीज मोचे सगळेच तुका कांजाता कित्याक नियाळ तुका सगळे सर्वथा काळीज मोचे सगळेच तुका कांजाता कित्याक नियाळ